कोलवाड जेलींतल्या कैद्याकडेन 12 मोबायल सापडले। ते भायर तंबाखूची काय पाकिटां सापडिल्ल्याची म्हायती मेळटा। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला क्रायम ब्रांच आनी गुळे विरोधी पथकान ही कारवाय केली। हे कारवाये वेळार पुलीस महानिरीक्षक हजर आशिल्ले। कोलवाळे जेलींत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाच्या उद्देशान ही कारवाय केली। शेनवारा कोलवाड जेलींतल्या कैद्यांकडे 12 मोबायल सापडले, तशेंच कांय प्रमाणात गुळे वखदां सापडिल्ली। हे प्रकरणाआड उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला गुळे वखदां विरोधी पंगडान कारवाय केली। कोलवाड जेलींत गांजा सापडप, कैद्यांकडे मोबायल फोन सापडप आनी हेर बेकायदेशीर प्रकरणाक लागून कोलवाड जेलीचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आसा। हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात। कोलवाड सेंट्रल जेलांतलो इशू परत एकदां गाजता। पोलिसांनी आज रेड मारून थंय कांय मोबायल जप्त केल्यात। हे सतत आत्र्या पैऱ्यान ही अशे तरेचे बातम्यो आमकां आयकूं येतात। हे जे पळय कैदी आसात ते झगडी करतात, मारामारी करतात, तांचे कडेन मोबायल सापडटात, तांचे कडेन कांय अंमली पदार्थ सापडटात, सोरो सापडटा, हे प्रकार थंय कॉमन। हे हांगाच न्ही, देशभरांतल्या जेलांनी अशे तरेचे घडणुको घडटात, अशे तरेचे अहवाल आमकां सतत मेळत असतात। कोलवाड जेलान अशें कित्याक घडटा अशें जेन्ना बातमी आयल्यो तेन्ना हांवें कांय पुलीस अधिकाऱ्या कडेन चर्चा केली। ताणें म्हाका जी पळय म्हायती दिली ती खूब इंट्रस्टिंग। ते म्हणटात की हे सगळे पळय जे कैदी आहात ते सामके सराईत कैदी, पूण ते सतत मारामारी करतात, कायदा आनी सुवेवस्थेची निर्माण करतात परिस्थिती। तांचेर जर थंयच्या तुरुंगा अधिकाऱ्यान जर चड इल्लो कडक जर कारवाय सुरू केली जाल्यार मागीर ते ह्युमन रायट्स कमिशनाक तक्रारी करतात, परत ह्युमन रायट्सा कडल्यान एक्शन जातात, इन्क्वायरी जाता। हाजी कटकट सदांच हे तुरुंगा जे पळय तुरुंगाचे अधिकारी आसात, बनखडेचे अधिकारी आहात, तांकां सदांच कटकट दिसत आयल्या। सो ह्या कैद्यांची कटकटी नाका म्हणून जे पळय सकयले पळय जे कोण अधिकारी लेवलाचेरच अशें जाता अशें न्ही, पूण सकयल जे पळय कोण शिपाय लेवलाचेर हें जावं शकता की चल हो कटकट करता, त्रास दिता, मारामारी करतलो, आमच्या आंगार येतलो, त्या परत चल मोबायल वापरपा दी, त्रास जायना न्ही कोणाक, अशें म्हणून हळूच हे शिपाईच तांकां मोबायल हाडून दितात काय कितें अशे तरेचे दुबाव आतां व्यक्त जातात। पूण हातूंत भितर एक विशेश सर्कल पळयला आमी, म्हणजे कैदी भितर आयलो, गुन्यांव करून तो भितर येता, भितरय तो मस्ती करता म्हूण तांकां थातारून दवरपाचो प्रयत्न करता, थातारून दवरपाचो भाग म्हूण तांकां तांचे कडेन पयशे घेवन तांकां मोबायल दिवप, परत क्रिमिनल आनीक तांचे पळय वायट करतो आनीक वाडपाची शक्यता, परत ते तकलेर हांचे बसतात, आपले तकलेर बसचे न्ही म्हणून तांणी कागाळी करचे न्ही म्हणून परत तांकां मोबायल दिवप, परत तांकां जाय तें करपा दिवप आनी जाय तें करपा दिलें जाल्यार तांणी मस्ती करप। म्हाका दिसता हे जे पळय कितें घुसपागोंदळ आनी हे जे पळय कितें दुश्टचक्र आहा ताजेर एक सासणाचो उपाय सोदपाची गरज आहा। हे जे पळय कैदी आहात तांकां कशे तरेन मानसीक ट्रिटमेंट करतले, कशे तरेन तांचे वेगवेगळे प्रश्न समजून घेतले, कशे तरेन ते हाता भायर तांची परिस्थिती वचची ना, कशे तरेन ह्या कायद्यान भितर कायदा आनी सुवेवस्था मेंटेन जातली आनी कशे तरेन शिपाई धरून ते अधिकारी हे हाता भायर कायद्या भायल्यो गजाली तांकां मागीर मोबायल दिवप, बाकीचे गजाली हाडून दिवप, सोरो हाडून दिवप, कायद्या भायल्यो गजाली करपाक धजावचे नात, अशे तरेची एक वेवस्था म्हाका दिसता बरे तज्ञा कडून उलोवन ही वेवस्था निर्माण करपाची गरज आहा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।